काणकोणचो नगराध्यक्ष अजय भगता आड अविश्वास थाराव 6 मतांनी पास जालो। 10 नगरसेवकांचे पालिकेन अजय भगता सयत 4 नगरसेवक बसकेक आयलेच नात। नगराध्यक्षान मंगळारा पदाचो राजीनामो दिल्लो, पण तो अजून मानून घेवंक ना। नगराध्यक्षान कसलीच कामां केल्ली नात अशें नगरसेवक रमाकांत नायक गांवकार म्हणटा। आपणे कितलीशीच कामां केल्यात, लोकांनीच कितें तें थारावचें अशें भगत म्हणटा। काउन्सिलर आशिल्ले हजर आशिल्ले ज्यांनी ती मोशन मूव केल्ले जे ऑपोजिशन अगेन्स्ट द मोशन कोण आयले ना। आमी 10 मिनटां रावले 10 पर्यंत आनी मागीर मिटींग कॉल ऑफ। आमकां ते कसलोच विश्वास ना, कित्याक पयलीं फाटी रिजायन दिलो फाटी घेयलो आनी आतां 8 दिसां परत फाटी घेवपाक तो तेणी तो रिजायन दिवपा वाट्यान काउन्सिलर पदाचो रिजायन दिवपाक नासलो, कित्याक तो त्या पदाक लायक नासलो मनीस। मागीर पडून घेता फक्त खुर्ची खूब आसली, जे ल्हान भुरगीं जशें पायण्या खेळटा पळय ह्या खुर्च्या पासून तो पायण्या झेलतालो, त्या शिवाय कांय केलें ना। झेलपा उमेद आसली पयलीं तर आमकां कळ्ळें जातालें ताका पायण्या घराडे धाडटालो हांव। आतां पॅनल कोणाचें फॉर्म करपाक गेला? पॅनल अजून आमी कोणालें फॉर्म करपाचें म्हणलें ना। चेअरपर्सन कोण जातलो? चेअरपर्सन आमगे म्हादेवा करपाचो। ते म्हणटा की तुमी फक्त खुर्चे बसून हालत रावले आनी कांयच काम करूं ना म्हणटा। हालत रावले कांयच काम जालें ना तेमी सांगप ना। काणकोण जनतेन सांगप, जनतेन आमचेर आरोप करप, ते आमचे ऑपोजिशन म्हणटा आतां म्हाजेर आरोप करतात। आनीक जे पळय ती पायण्याची खबर म्हणटा न्ही, ती पायणे म्हणटा ते एका अजुनूय कांयच खबर ना त्या मुर्खाक। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय म्हत्वाच्यो घडामोडी। गोवा शिपयार्डचे सहकार्य घेऊन आणि गोवा सरकारची कामधेनू योजना हे दोनांचे एकत्रीकरण करून एक दूध उत्पादनाचो हांवें एक प्रकल्प करपाचो संकल्प सोडलो आनी तालुक्यात केवळ मतदारसंघात म्हणजे तालुक्यांतलें दूध उत्पादन जें आसा त्या बाबतीन आमकां स्वावलंबी जावपाक जाय अशें एक म्हज्या मनान आसा। The dairy project that we are implementing is to supplement the income of the people of Perne. It is to enhance the quality of life of the village people. It is also to enhance the production of milk in Goa. मराठी साहित्यामध्ये जी मान्यवर मंडळी होऊन गेली त्या सगळ्या मंडळीशी त्यांचा व्यक्तिशः संबंध आहे। म्हणजे केवळ वाचनातून ग्रंथातूनच त्यांचा परिचय असं नसून प्रत्यक्ष ते त्यांना भेटलेले आहेत, त्यांच्याशी त्यांचा कायमचा संपर्क आहे आणि अशा बहुश्रुत आणि सर्वांची मैत्रीचे संबंध जोडणाऱ्या कोमरपंतांनी आपला अनुबंध ज्या ज्या व्यक्तींशी आला त्या व्यक्तींची चित्रणं या पुस्तकातून आपल्या पुढे मांडलेली आहेत। आज आमच्या देवस्थानान आशिल्ल्या श्री वरद विनायकांचो आज नवो वर्धापन दिन 2004 सालान हे गणपतीचें देवूळ स्थापन जालें आनी आस्था काळात आज ताची नवो वर्धापन दिनान आज आमी पाविल्ले आसात। आज दीसभर सगळे विधी मंत्र सगळे मंत्र विधीने सगळे आज कार्यक्रम चालू आसतले आनी ताजे नंतर सांजे भजन बिजन जावन ताची सांगता जातली, मदीं महाप्रसादी आसतलो। इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।